म्हाका त्या दिसाचो एकाच गोष्टीचें वायट दिसता की दॅट डे आय हॅड डिसायडेड टू स्पेंड माय टायम विथ माय डॉटर. I could not do it because of wrongful arrest by crime branch at the behest of the government. I don't care about this government or the pressure that they put on me or whatever that they want to do. But त्या वेळार त्या गोष्टीचें म्हाका खूब, आनी हांवें गाडयेन बसल्या उपरांत ते DYSPक सांगलें, एक दीस सत्य उगड जातलें तेन्ना लक्षांत दवरा म्हणून. ह्या गोष्टीचो पश्चाताप तुका करचो पडटलो, धमकी न्ही म्हणून, पण पश्चाताप तुका देवाच्या कर्मांतल्यान येतलो म्हणून. आनी लक्षांत दवर, आयलाय आसत ताका तो. 2024 सोंपत आयले, 2025 सुरू जाता आनी ह्या निमतान वेगवेगळे पर्सनॅलिटीज आमी तुमचे मुखार घेवन येता. आनी विशय एकूच आसा की तांचे 2024 कशें गेले. आनी राजकारणा विशीं जर आमी उलयत जाल्यार एक मनशाचें प्रॉमिनंटली तोंड मुखार येता आनी प्रॉमिनंटली नांव मुखार येता, तें म्हणजे अमित पालेकर, आम आदमी पक्षाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष. आनी कारणूय तशें आसा, ते जेलान वता वता वाचले. ते म्हाका दिसता इतले फावटी पुलीस स्टेशनार गेले की जे लॉयर आसतना जितले वतात तितलेच फावटी ते आपल्या खातीर पुलीस स्टेशनाचेर गेले. कॉन्ट्रोवर्सी इज इक्वल टू अमित पालेकर जाल्ले आसा. आनी नंतर खंयच्या केसींनी, म्हणजे लोकांनी चिंतूं सुद्दां नाशिल्ले त्या केसींनी तांचें कनेक्शन आयलें. ते एग्जॅक्ट कितें जालें, तांचे वर्स कितें कशें गेले हें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी वेळ काडून तांचे कडल्यान वेळ दी म्हटलें आनी आपयल्ले आसा स्टुडियोन अमित पालेकर, देव बरें करूं. स्मायलिंग एट द एंड ऑफ 2024 काय टेन्शन? टेन्शन लायफान हांवें केन्ना घेतलें ना. पयली गजाल म्हणल्यार टेन्शन कित्याक घेवपाचें. वेन यू स्टँड बाय ट्रूथ, वेन यू स्टँड एंड युअर कॉन्शियन्स नोज की बाबा सगळें जें चल्लां तें सगळें देवाच्या मर्जी प्रमाणे चल्लां, तेन्ना तुका भंय दिसप नासता. आनी स्मायल जेन्ना तूं करता, जेन्ना हांव तुका बेट्टो पळोवन रस्त्यार हांसता न्ही, तुका डावट येता हो हांसता कित्याक काय म्हणून. कारण लोकांक कितें आसता की प्रत्येकाक दिसता की दुसरो दुख्खान आसपाक जाय, आनी हांगा सरकाराक दिसता की आमी दुख्खान आसपाक जाय म्हणून. पूण सरकारान सरकाराक जर सगळ्यांक चड कोणी त्रास आनी दुख्ख दिला जाल्यार तें हांवें दिलां. सो तुवें म्हाका म्हणलें कॉन्ट्रोवर्सी आनी मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सी आयल्यो म्हणून न्हय, नांव आयलें न्ही, लायलें. देर लिटल डिफरन्स बिटवीन आयलें आनी लायलें. आनी सरकारान म्हाका दिसता खूब प्रयत्न केले की खुबश्यो गोश्टींनी अडकोवपाचो प्रयत्न केलो, क्रिमिनल केसींनी अडकोवपाचो प्रयत्न केलो. एक केसीन चार्जशीटूय फायल जाली जी अजून सर्वीस जायना. आय डोंट नो कित्याक ती. घराचो एड्रेस तांकां खबर आसा काय ना तें खबर ना, पूण क्रायम ब्रांचाक तर खबरूच आसा. तांकां सगळे जागे खबर आसा, म्हजें घर खबर आसा, ऑफीस खबर आसा, खंयचे काकाले मामाली सगळीं घरां खबर आसा. इतले फावटी ते सोदूंक भोंवले म्हाका ते. म्हणजे खंयच्याच क्रिमिनलाक म्हाका दिसता सिद्दीकीक जितलो सोदूंक भोंवना तितलो म्हाका ते सोदूंक भोंविल्ले जेन्ना म्हजी कॅन्सलेशन जाल्ली ती एप्लिकेशन. 2 दीस हायकोर्टांत मॅटर पेंडींग आशिल्ल्या त्या वेळार तांणी खंयचोच जागो सोडलो ना. ज्या जाग्यार ते वचूं ना. आनी म्हाका म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे ते कांय न्यूज एजन्सीच्या जाग्यार गेले. म्हाका खबर ना तुजे कडेन आयल्या काय ना ते, पूण आयले आसतले प्रॉब्ली, तुवें म्हाका सांगूना आसत, पूण ते पावले. म्हणजे पळय, सो स्मायल म्हज्या तोंडार सदांच दिसतलें, तुका हाशें म्हज्या सदांच तोंडार दिसतलें. सरकाराक जर स्ट्रेस दिला जाल्यार तो हांवें दिला हें हांव अजून पर्यंत विथ कन्विक्शन मानता. हाव वील यू रिमेंबर 2024? व्हेरी एक्सायटींग, एडवेंचरस ह्या खातीर की कांय गजाली अश्यो केन्नाच हांवें एक्सपेक्ट करनाशिल्ल्यो त्यो गजाली आंगार हाडल्यो म्हज्या. तातल्या भितर ती एक एक्सिडंट केस ज्या केसीन म्हाका सुवर्णा सुताक एक्सेप्ट फॉर द फॅक्ट दॅट खंय तरी तो जो मेन एक्यूज आशिल्लो ताका जो सरेंडर केल्लो तातूंत भितर एक एडवोकेट म्हणून म्हजो हात आशिल्लो तातूंत. पूण तो फेक ड्रायव्हर जो म्हणून जे तोंड म्हज्या आंगार लायले आनी जी चार्जशीट फायल केली तातूंत भितर म्हाका आज आरोपी म्हणून केला. पॉलिटिक्साचें एक गिफ्ट म्हणल्यार 25 वर्सां हांव एकूय केस हरलो ना एज अ डिफेन्स लॉयर. आनी पॉलिटिक्साचें म्हाका गिफ्ट मेळ्ळा की आज हांव एक आरोपी म्हणून कोर्टान उबो रावचो पडटलो ज्या केसीन जाका म्हजो संबंदूच ना. आनी ज्या तरेन तांचे IT सेल इतले एक्टीव आसता की ते त्या तरेन तो फेक न्यूज क्रिएट करता, तो फेक न्यूज चलयता आनी मनांक लोकांच्या घालूंक सोदता की आमी खंय तरी आशिल्लो तातूंत म्हणून. तातूंतय म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीक खंय सक्सेस आयला कसो असो म्हाका दिसना. तेन्ना आय डोंट थिंक anything that needs to be worrisome or which got me worried at some point of time in the entire this 2024. It's been one of the most exciting year, most successful year in terms of my political career. आनी ह्या हातल्यान म्हज्या फॅमिली कडेन नातें भरपूर घट्ट जालें. कारण खंय तरी आज फॅमिली म्हाका हांव जें काम करता ताका लागून म्हाका रिस्पेक्ट दिता. आनी सगळ्यांत चड जो म्हजो आधार आसता तो म्हणजे म्हजी बायल रसिका आनी म्हजी धूव आसा 9 वर्साची चली जी आसा
ते आपलो बापूय आपल्याक हिरो म्हणटा, ते सुपर हिरो म्हणटा. आनी कोणीय कितेंय म्हणपाक प्रयत्न करूं, कारण जेन्ना लास्ट टायम म्हजी कॅन्सलेशन जाल्ली तेन्ना ते स्कुलांत गेल्ले आनी प्रॉबब्ली स्कुलांतल्या भुरग्याच्या पेरंट्सांनी खंय तरी डिस्कशन केलां आसतलें, अरे तुज्या फ्रेंडाचो बापूय किंवा तुज्या क्लासमेटाचो बापूय अशें अशें जालें, ताका एब्सकॉंडींग आसा. तो सुद्दां ताका ते भुरग्या भितर प्रयत्न जालो. ताणें सांगलें आपूण आपलो पप्पा हिरो म्हणून कांय न्ही, म्हणून कांय भिवपाची गरज ना. भारतीय जनता पार्टीक ते म्हणटाय केन्ना, म्हणजे ते पॉलिटिक्साच्यो गजाली आयकता मरे, ते BJP हे ते सगळें आयकता आनी ते म्हणटाय केन्ना म्हाका BJP एक दीस तरी तूं पापा बूत शिकयतलो आतां तांकां म्हणून. हांवें म्हणलें खूब शिकयल्या म्हणटा. हे उतर म्हणजे सांगपाचो विशय म्हणल्यार की फॅमिली सुद्दां इतली पॉलिटिक्सान खंयच्यान ना खंयच्यान तरी जरी तांकां पयस दवरपाचो प्रयत्न आसता म्हजो सदांच. ऑफकोर्स बायलेचो सपोर्ट आसता, म्हजी टीम, म्हजे भाव, म्हजे कजन्स जे आज टीम म्हणून म्हजे कार्यकर्ते बरोबर आसता. ताचे बरोबर तुजे फॅमिलीचो तुजेर विश्वास आसप इम्पॉर्टंट. सपोर्ट इज नॉट द क्वेश्चन. विश्वास आसप की हो रॉंग करचो ना आनी हो करता ते बरोबर आसप, आनी तातल्यान तुजी जर्नी ती सुखद जाता रे. सो म्हजी 24 जर्नी तूं जर म्हणत जाल्यार आज पार्टी प्रेजिडेंटूय आमी ज्यो गजाली केल्यो पार्टी खातीर, पर्सनल लेवलाचेर ज्यो गजाली केल्यो, किंवा म्हज्या पॉलिटिकल करियरान ज्यो गजाली घडल्यो 24 तातूंत म्हाका नुकसान जाल्लें खंयच दिसना. इन्क्लुडींग जेन्ना आतां परत एकदां पुलीस स्टेशनार आपयलो, म्हाका दिसता खंय तरी भारतीय जनता पार्टीचो फॉल्स प्रोपगंडा हॅज फॉलन फ्लॅट ऑन इट्स फेस कंप्लिटली, इन्क्लुडींग द व्हिडियोज. म्हणजे खेळ कसो हांवें तूं केला मरे, आतां हांव तुका करून दाखयता अशे तरेचो जेन्ना एक्चुअली केस बाय केस येवपाचें नाही. म्हणजे हे म्हणजे तुका सांगपाचो उद्देश हो की 2024 हॅज बीन एक्सायटींग, वंडरफूल, एब्सोल्युटली ग्रेट. इतल्या फास्ट पेसीन आज ते डिसेंबर पर्यंत पावला की आय वॉन्ट टू स्लो डावन अ बीट टील 2027, कित्याक आतां इलेक्शनाची तयारी करपाक लागपाक जाय. इलेक्शनाची तयारी 27 स्वता खातीर आनी पार्टी खातीर, फूल गोंया खातीर. सो हो एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा तुका. फ्रॉम हियर यू आर अमॉंग्स पीपल हॅव स्टार्टेड डिस्कसिंग यू, गुड बॅड वॉट एवर इट इज. सी एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, बट हियर आय हॅव गॉट बेटर पब्लिसिटी दॅन एनीबडी एल्स इन गोवा एज फार एज आय नो. काल हांव एका फंक्शनाक गेल्लो, थंय एक 500-600 लोक आशिल्ले. तातले 400 तरी म्हाका दिसता जे आशिल्ले थंय ते भारतीय जनता पार्टीचे अदरवायज भक्त म्हणपाक येता. पूण काल तांणी जेन्ना स्वता येवन म्हणलें की हें कितें चलयलां सरकारान तुज्या विरुद्ध आनी हें कितें चललां काय म्हणून, वी आर वीथ यू, वी आर देर वीथ यू, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेन्स. इट मेक्स यू स्ट्रॉंगर. काल लंचाक गेल्ले कडेन एक जाणटो मनीस आशिल्लो, आपल्या फॅमिलीक घेवन क्रिसमस डिनर लंच चलिल्लो ताजो. ताणें जेन्ना येवन म्हणलें की वी आर वॉचिंग यू, आनी जेन्ना म्हजे फ्रेंड येवन म्हणटा अरे फेसबूक ओपन कर, सोशल मिडिया ओपन कर, TV ओपन कर, अमित पालेकरूच दिसता, देन इट फील्स गुड. इट्स नॉट दॅट यू आर वॉन्टिंग दॅट पब्लिसिटी, बट फॅक्ट रिमेन्स इज दॅट तूं न्यूजान आसा कारण यू आर मेकिंग द न्यूज. That means Goa media is not Godi media. They are giving equal weightage to Amit Palekar. No? I have to commend the entire Goan electronic media particularly. कशें आसता मरे, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया लायव्ह गेले कितें व्हिडिओ काडपाक मेळना. खुबशे प्रयत्न जाले, खुबशे मिडियाक फोन येता, आमकांय खबर आसा की व्हिडिओ काड, अमित पालेकराचो असल्यार तो काडूच काड. आतां न्यूजपेपरांचेर कंट्रोल येता कसो, ते मागीर दुसरे दिसा प्रिंट जावपाचें आसता, सो तांकां प्रेशर येता, ते कांय गोश्टी घालना. पूण इलेक्ट्रॉनीक मिडिया ज्या तरेन ओपोजिशना बरोबर रावले, म्हज्याच बरोबर अशें न्ही पूण ओपोजिशना बरोबर रावले, इट इज हायली कमेंडेबल. बिकॉज इन द प्रेशर्स दॅट आर देर पळय, तुमकां आज कशें आसा, आमी काय तुमकां फायनान्शियली एक चॅनल चलयतलो जाल्यार खूब खर्च आसता, पूण तशें एडवर्टिजमेंट जशें सरकार दिवंक शकता ते आमी दिवंक शकना. ते आसून ते सांबाळटा आसतनाय तुमी ज्या तरेन आमचो वॉयस जावन जो तुमी फुडें सरता पळय, दॅट आय डोंट थिंक तुका कितलोय गोदी मिडिया म्हणूं हांव, तूं म्हाका डिफिकल्ट क्वेश्चन करता, तूं कॉर्नरय करता, बट फायनली एट द एंड ऑफ इट यू आर पोकिंग टू गेट ट्रूथ आउट ऑफ माय माउथ. तातल्यान तूं फटिंगपणां कांय करत ना. आतां कांय जाल्या मिडियावाले जे जांकां प्रश्न विचारताय ते प्रश्न भारतीय जनता पार्टीच्या तोंडांतल्यान आयिल्ले अशें दिसपाक लागता, आनी ते तुवें केलें ना खंय तरी, आनी तशें खुबशा मिडियान केलें ना. म्हणजे आय थिंक मॅक्सिमम मिडिया इन गोवा इज व्हेरी इंडिपेंडंट इन टर्म्स ऑफ शोईंग द न्यूज, अँड हेड्स ऑफ टू यू गायज. म्हणजे सेकंड हाफ ऑफ 24 पळयला म्हणजे एवरी डे टेन्शन, एवरी डे कॉन्ट्रोवर्सी. आय डोंट नो वेदर इट्स कॉल्ड टेन्शन ऑर नॉट, बट कॉन्ट्रोवर्सीज आसा. इट स्टार्टेड फ्रॉम बाणस्तारी एक्सिडेंट, आणि ते दिसाचे एक्झॅक्ट सांगता खुबशे जाणांक. दिस इज पॉडकास्ट, सो यू कॅन बी व्हेरी इन्फॉर्मेटिव्ह. सी एट द एंड ऑफ इट वॉट एवर आय से हियर, इफ इट इज ट्रूथ, इट इज ऑल्सो गोइंग टू, इफ समबडी सेज जाल्यार तो भितलो कोर्टान इफेक्ट जातलो, फरक कितें पडटा.
पळय पयली गजाल म्हणल्यार त्या दिसा सकाळचो जो इन्सिडंट आशिल्लो तातूंत भितर आमची फॅमिलीची सगळे म्हणजे रोटरी परिवारांतले आमचे कांय लोक आसा जे आमी लंचाक गेल्ले बरोबर आनी ते थंयचे कांय लोक फोटो घालता आनी दाखयता की आरे ते पिताले आरे आमी फॅमिली बरोबर आशिल्ले, आमची बायलां भुरगीं आशिल्लीं बरोबर. हांव ऑलरेडी घरा पाविल्लो तेन्ना आमकां एक फोन येता आनी सांगता की आरे एक्सिडेंट जाला, अमक्या अमक्याचो एक्सिडेंट जाला आनी कोण तरी मेले अशें दिसता. आतां वॅन यू हियर दीस जनरल हें कितें तुजें जाता की शूड यू गो टू हेल्प, दे सॉट हेल्प. अशें न्ही की ताणें जो एक्सिडेंटान आशिल्लो तो म्हजो ल्हानपणाचो मित्र ऑर वॉट एवर. एज अ लॉयर, एज अ रोटरींतलो तूं एक ताज बरोबर सांगा ती तूं वता. मागीर जेन्ना तें घडटा तें दिसता तें पळोवन तूं देन यू ट्राय टू हेल्प द पुलीस बाय सेयींग दॅट बाबा ही वॉन्ट्स टू सरेंडर, ही वॉन्ट्स टू सरेंडर इन द सेन्स की जे घडून ते डिफरंट स्टोरी. बट त्या वेळार तुजे पुलीस फोन घेना, तूं भिता, ते म्हणजे पुलीस भिता तुका, अशी परिस्थिती येता. आनी जेन्ना तुका पॉलिटिकल भितर हें दिसता की जर पॉलिटिकल तुका भितर ऑपॉर्च्युनिटी दिसता तेन्ना भारतीय जनता पार्टी 10-12 दिसां मागीर ती ऑपॉर्च्युनिटी घेता आनी सांगता अमित पालेकरान फेक ड्रायव्हर क्रिएट केल्लो म्हणून. पयले दिसा खंय आशिल्लो फेक ड्रायव्हर? बट यू टूक हिम टू सरेंडर? तूं मार्दोळ पुलीस स्टेशनाचेर? नाही, हांव मार्दोळ पुलीस स्टेशनार वचूंकूच ना रे. एक स्टोरीज त्यो भारतीय जनता पार्टीन क्रिएट केल्ल्यो. सरेंडर करपाक कसो हेल्प केलो तर? फोन करून सांगले बाबा तो सरेंडर करपाक सोदता, तो ही वॉन्ट्स टू सरेंडर, यू लेट टेक हिम इन कस्टडी. दिस इज हाव लॉयर्स जॉब. सी सरेंडर इन द सेन्स अपियर तेन्ना काय ताचेर वॉरंट बी काय ना? वॉरंट काय नाशिल्लो. सी तो चलोवनाशिल्लो इन्व्हेस्टिगेशनाचो भाग आसा, ते पुलिसांनी करपाक जाय आशिल्लें. प्रश्न हो आसा की जो मनीस पळपाचो आसा जाल्यार तो पुलीस स्टेशनार वतलो कित्याक? जर मनशाक पळपाचेंच आशिल्लें जाल्यार एक फेक ड्रायव्हराक जर धाडलो जाल्यार तो स्वता कित्याक वतलो? हो मोठो प्रश्न आसा न्ही. सो तेन्ना पुलिसाची ही केस कशी तरेन स्टँड जाता ती म्हाका खबर ना. पण हांगा अशी परिस्थिती जाली की मागीर सगळे ती केस एक्सिडेंट केस एका जाग्यार उरली. अमित पालेकर वॉज अ फोकल पॉयंट ऑफ एंटायर चार्जशीट आनी तातूंत भितर आनीक 4 जाणांक घाल्या. मागीर तातल्या कांय लोकांनी केन्ना सोऱ्याक तोंडूय लावना. म्हणजे ड्रॉप ऑफ ही परिस्थिती आसा. सो आज अशें दाखोवपाचो प्रयत्न जाला की ज्या मनशाक हू डज नॉट इवन कंज्यूम अल्कोहोल एवर इज मेड पार्ट ऑफ दॅट चार्जशीट विथ द इंटेंशन की अमिताकय तातूंत भितर घालतलो जाल्यार तांकां घालचें पडटलें म्हणून. So see what level government can go to, extent of teaching lesson to somebody who is raising voice. We are the only ones who are raising voice against Bharatiya Janata Partyच्या करप्शनाच्या. ओपोजिशन म्हणून जर आज तूं पळयत जाल्यार तूं आज खंय उलयता तें पळयत जाल्यार तुका 2 मनीस दिसता. एक म्हणल्यार हांव आनी एक म्हणल्यार सुनील म्हजो फ्रेंड. आनी आज अशी परिस्थिती जाल्या की इवन दो वी आर इन डिफरंट पार्टीज बट वी टेक अप लॉट ऑफ इश्यूज अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट. हे जर सोडले जाल्यार तुवें ओपोजिशनांतले आमचे MLA काय गोश्टी काडटा, हे काडटा, ते सोडले जाल्यार बाकी कोण काडटा? आवाजूच ना न्ही. ओपोजिशनाचो म्हणटा तो आवाजूच ना. सो आवाज दामपाचो प्रयत्न जालो. आवाज दामपाचो प्रयत्न त्या वेळार जालो. ती चार्जशीट जाली. ते अरेस्ट केन्ना करप म्हाका? सी दे न्यू दॅट आय वॉज ट्रॅवलिंग नेक्स्ट मॉर्निंग टू आउट ऑफ कंट्री. आनी त्या दिसा म्हजो सकाळी हांवें म्हजी चली म्हाका सदां म्हणाली पापा तूं आसत ना. सो त्याच दिसा मरे हांवें विचार केलो की आज हांव चले बरोबर वेळ काडटलो म्हणून. सकाळी उठलो, हांव नॉर्मली ताका हांवूच पायता. आय मेक इट अ पॉयंट हांव रातच्या 4 येवं, 5 येवं, 6 येवं. आय वील ऑलवेज ड्रॉप हर टू स्कूल बिकॉज दॅट्स द टायम आय हॅव कन्वर्सेशन विथ हर अँड आय टॉक टू हर. आनी सिन्स यू आर टॉकिंग अबाउट पॉडकास्ट आय एम टॉकिंग सो मच अबाउट माय फॅमिली. नाजाल्यार फॅमिलीक राजकारणाक ताजो वापरूय करपाचो न्ही. पण म्हाका आज उलयन कित्याक दिसता की तो वेळ जो आसता म्हजो 10-15 मिनटाचो जो ताजे बरोबर हांव वता घरा कडल्यान स्कुलांत पावोन ताका परतो येता, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम हर पॉयंट ऑफ व्यू एंड माय पॉयंट ऑफ व्यू. शी लायक्स टू लिसन टू म्युजीक, वी लिसन टू म्युजीक. आनी ताका उठल्या उपरांत ताजे बरोबर ते एक 10 मिनटां बसप आनी ते वचप हो म्हजो डेलीचो दिनक्रम. म्हणजे दॅट इज माय डेली रुटीन. That day I decided even to pick her up. I picked her up, then I said ताका कांय गोश्टी आवडटा आनी हांव व्हडलो आय एम नॉट अ व्हेरी ग्रेट शेफ बट आय नो टू कूक सम सर्टन थिंग्स वीच शी लव्स. सो ते हाडलें हांवें वस्तू, दोगांयनी वचून सामान हाडलें की आज हें करया म्हणून. आनी त्या दिसा हाफ डे ताका, सो 10-11 जाल्ली. त्या वेळार ते सामान हांवें सांगलें स्टाफाक कट करून बी सगळें रेडी करून दवर, हांव ताजो अभ्यास कंप्लीट करतां. अभ्यास घेतलो. अभ्यास घेता म्हणसर दारार आवाज जाता आनी एक DYSP आनी एक PI येता. DYSP सुरज हू कम्स एंड सेज तूं आमचे बरोबर यो. हांव म्हणलें कित्याक रे? अरेस्ट करता.
आनी म्हाका तो डावट क्रिएट कित्याक जाल्लो कारण एक पर्टिक्युलर न्यूज पेपरान न्यूज हाडिल्लो आनी इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम देर की अमित पालेकर आसा काय म्हणूंतल्यान आनी थंयच्यान ती बिल्डअप प्रॉबेबली जाली आनी वेन आय स्पोक टू दॅट न्यूज पेपर ऑल्सो आय सेड तुमी हे रॉंग म्हणून हाडला तें हें चुकीचें न्ही आवर सोर्सीस सेड दॅट यू आर इनवॉल्ड सोर्सीस म्हणले तुजे कोण आसा ते रॉंग आसा म्हाका म्हणलें ऑफ द रेकॉर्ड एकदां बसया आनी सांग खंयच्या सोर्सिसांतल्यान तुमकां न्यूज दिलो की हांव थंय फेक ड्रायव्हर क्रिएट करपाक रेडी आसा सो त्या वेळार ताका म्हाका हांवें तांकां पळय रेजिस्टन्स आय डीड नॉट आय टोल्ड देम म्हजें चली आसा हांव येता भुरग्या समोर हांव हें करना आय मीन म्हाका त्या दिसाचो एकाच गोश्टीचें वायट दिसता की दॅट डे आय हॅड डिसायडेड टू स्पेंड माय टायम विथ माय डॉटर I could not do it because of wrongful arrest by crime branch at the behest of the government. Now, ही wrongful arrestatल्यान त्या दिसाचो म्हजो दिसाचो फूल जो हांव एक्चुअल भुरग्या बरोबर जे आशिल्लो त्या भुरग्याच्या मरणाचेर तो लायफ टायम उरतलो इम्पॅक्ट आनी तो म्हज्या हांव जेन्ना आज इतल्या वर्सभर जाल्या उपरांतूय हांव जेन्ना ही गजाल उलयतां म्हजेरूय ताजो इम्पॅक्ट आसा अदरवायज आय डोंट केअर अबाउट दीस गव्हर्मेंट ऑर द प्रेशर दॅट दे पुट ऑन मी ऑर वॉट एवर दॅट दे वॉन्ट टू डू बट त्या वेळार त्या गोष्टीचें म्हाका खूब आनी हांवें गाडयेन बसल्या उपरांत ते DYSPक सांगलें एक दीस सत्य उगड जातलें तेन्ना लक्षांत दवरा म्हणून ह्या गोष्टीचो पश्चाताप तुका करचो पडटलो धमकी न्ही म्हणून पण पश्चाताप तुका देवाच्या कर्मांतल्यान येतलो म्हणून आनी लक्षांत दवर आयलाय आसत ताका तो एक 100-200 मिटराचेर फुडें वचून त्या ड्रायव्हराक ते म्हज्या गाडयेन बसयता सो आनी तो ड्रायव्हर कोण तो म्हाका खबरूय ना ओके जो फेक ड्रायव्हर म्हणून तो कोण गणेश लामाणी म्हणून आशिल्लो ताका तांणी गाडयेन हाडून बसयलो आनी ताका कितें सांगलें की तुका रस्तो दाखोवपाक व्हरपाक जाय म्हणून खंय तरी ते एक्सिडेंट जाल्लो तो आनी ताका बसयलो आनी तो म्हज्या समोर तांकां सांगता आरे बायल एकटी आसा भुरग्यां आसा 8 म्हयन्याचें आपलें म्हणून आपूण कितें सांगलें ना ताका सांगून यो रे तूं सांजचो येतलो म्हणून परतो सो हांवें म्हणलें तूं म्हाका वळखता रे म्हाका म्हणपाक आपूण तुका वळखना ताणें विचारलें ताका तूं वळखता ताका ना म्हणपाक आपूण ताका वळखना आनी हांवूय ताका वळखना वळखत ना खरेंच वळखना हांव खंयच्यान हाडटलो केस शूड बी क्लोज थंयच्यान मागीर ते पुलीस स्टेशनार आतां पळय होल आयडिया वॉज म्हाका म्हणपाक ना इन्व्हेस्टिगेशनाक आपोवपाक जाय इन्व्हेस्टिगेशनाक आपोवपाक जाय म्हणनाका म्हणलें तूं म्हाका अरेस्ट करपाक वता 25 वर्सां प्रोफेशनान काडली जाल्यार म्हाका हें गजाल कळटा न्ही आय थिंक आय ब्रोक दॅट न्यूज टू यू एंड वन मोर चॅनल की म्हाका अरेस्ट करता कारण हें आशिल्लें तांचो हेतू कितें आशिल्लो थर्सडे काय फ्रायडे तो त्या दिसा म्हाका व्हरप सांज पर्यंत बसप दीस इज नॉर्मल मॉडस ऑपरंडी पुलीस प्ले सांजचो कितें करप मागीर अरेस्ट दाखोवप मागीर म्हाका बेलीक वचूंक मेळना दॅट वॉज द होल आयडिया बट आय एज अ लॉयर थॉट वन स्टेप अहेड एंड आय सेड दीस इज वॉट इट इज इमिजिएटली बेल एप्लिकेशन फायल जाली आनी सांजची बेल जाली पयलीं न्यूज ब्रेक जाल्या उपरांत तांकां चॉयस ना जालो सो अरेस्ट केलो तांणी दाखयलो थंय वचून पळयत जाल्यार परिस्थिती अशी आसा हांव म्हणलें बाबा कारण तरी सांगा म्हाका तुमकां कोणी सांगलें हांव फाल्यां सकाळीं वता म्हणून आनी त्यो गजाली 1-2 मनशांक खबर आशिल्ल्यो आनी ते मागीर म्हाका कळ्ळें की ती गजाल खंय शिजली म्हणजे वयर आल्तिनार कोण आशिल्ले हे म्हाका अरेस्ट करपाचो समज आशिल्लो त्या वेळेचो SP जो आशिल्लो ताजो कितें रोल आशिल्लो DYSPचो कितें रोल आशिल्लो सगळें खबर आसा रे गोंय इल्लेशें आनी जेन्ना अन्याय जाता तो पुलीस डिपार्टमेंटांतल्या बाकीच्या मनशांकूय बरो दिसना ते खंयच्यान तरी त्यो गजाली भायर येता तो अरेस्ट वॉज समथींग दॅट आय वील नेवर फॉरगेट इन माय लायफ बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल फेक सेकंडली म्हज्या भुरग्याच्या बरोबरचो म्हजो जो टायम जो आशिल्लो आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप इन माय लायफ फॉर द फर्स्ट टायम इट आय वॉज डुईंग तो म्हज्या एक हें जाला ताजें प्रतिबिंब म्हज्या तकलेन सदांच उरतलें आनी आय वील नेवर फॉरगेट इट रेस्ट इज ऑल आय डोंट केअर म्हाका आतां कसल्याय केसीन घाल आनी त्या केसीन एक्सिडेंट केसीन 120 बी लायता सेक्शन म्हणजे क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी टू कमीट अ क्रायम म्हणजे हांवें ताका सोरो दिलो हांवें ताका गाडी चलोवपाक दिली असो जालो ताजो अल्टिमेट कंक्लुजन इज दॅट अँड आय डोंट अंडरस्टँड अँड आय एम रिमांडेड दे सीक माय रिमांड 4 PP येता 4 DYSP 1 SP 5-6 PI फोण्या मॅटर आर्ग्यू करपाक फायली आनी फायल हाडूंक ना म्हणटा वेन माय लॉयर स्टँड्स अप फॉर आर्ग्युमेंट्स बिफोर द कोर्ट फायल म्हणटा ना फायल हाडूंक ना सो जजान तांकां सांगलें फायल हाडूना जाल्यार आपूण आतांच इंटरीम बेल दिता मागीर पळोवया म्हणून कितें तें तेन्ना इमिजिएटली 10 मिनटान फायल तयार जाता तो हो DYSP हळर्णकर 10 मिनटां भितर ती फायल रेडी करता आनी मागीर बेल आर्ग्यू करता इंटरीम मेळ्ळी आनी मागीर बेल ग्रांटूय जाली मागीर थोड्या वेळान परत ह्याच केसीन दे वॉन्ट टू गेट मी अगेन अरेस्टेड बाय फायलिंग अ केस फॉर कॅन्सलेशन ऑफ बेल जेन्ना तूं अब्रॉड गेलो ती कॅन्सलेशन ऑफ बेल जेन्ना फायल जाता हायकोर्टान जेन्ना मॅटर येता तेन्ना PP सांगता आरे ना ह्यो बेलेबल ऑफेन्सीस म्हणून सगळी ताका लायल्या ती
म्हणजे तुमी कॅन्सलेशन करून करपाचे कितें प्रयत्न केल्लो आनी इमिजिएटली ताजे न्यूज ते वेगळ्या तरेन घालता. आय ट्रॅवल टू हाँगकाँग, थंयच्यान आय ट्रॅवल टू फुकेट विथ माय वायफ. पूण भारतीय जनता पार्टीचे IT सेल आनी CMOंतल्यान न्यूज वता कितें ती बँकॉक गेल्लो म्हणून. म्हणजे सी हाव इट इज. सो आनी न्यूज येता फाल्यां बँकॉकची वारी पडली भारी म्हणून एक न्यूजपेपर न्यूज हाडटा. आरे म्हणलें व्हेरीफाय कर पयलीं बँकॉकची वारी काय खंयची वारी काय म्हणून, आनी म्हाका भारी पडल्या काय ना काय म्हणून. पूण इट इज सॅड दॅट मिडिया ऑल्सो सकम्स टू सर्टन थिंग्स लायक दीस वेर इट इज इजी टू मलायन द इमेज ऑफ पॉलिटिकल ओपोजिशन. आमकांय खूब ऑपॉर्च्युनिटीज येता रे पॉलिटिक्सान. पर्सनल गोश्टी आमकां खूब गजाली मेळटा आनी प्रेझेंट सरकाराच्यो विरुद्ध आनी मंत्र्या विरुद्ध ज्यो गजाली आमच्या हातान आसा त्यो आमी जर घाले जाल्यार तांचे फॅमिली लायफ डिस्टर्ब जातलें. आमकां तें करपाचें ना. मंत्र्या विरुद्ध कितें कितें जें आसा आमचे कडेन तें तुका केन्नाय खाजगीन दाखयता. तूं पळय. एंड आय एम मेकिंग दीस बोल्ड स्टेटमेंट बट वी नेवर वेंट टू एन एक्सटेंट ऑफ गिवींग इट टू यू टू मेक इट पब्लीक. तुका हांव जर एक कितें आयच्या दिसा कितें दी तें जर तूं तुज्या हाजेर चॅनलाचेर दाखयत जाल्यार तुजे मिलियन्स ऑफ व्ह्यूज जातले. पूण त्या मनशाचें घर गृहस्थी फॅमिली लायफ सोंपतलें. वी कांट डू दॅट. सी अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट वी हॅव पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हॅव पर्सनल लायफ ऑल्सो. आतां ताज्या लायफान पर्सनल चुका घडल्या आसत किंवा तो जर घरा कडेन खंयचो एक मंत्री किंवा आमदार घरा कडेन फटोवन कितें भानगडी करता आसत जाल्यार तो ताजो लुकआवट आनी ताज्या फॅमिलीचो लुकआवट. म्हाका अधिकार ना ते डिस्टर्ब करपाचो एज लॉंग एज इट डजंट अफेक्ट द लायफ ऑफ अ कॉमन मॅन. सो यू वोंट गो बिलो द बेल्ट. यू शूड नेवर गो. हियर यू आर नॉट इवन डुईंग एनीथिंग एंड दे गो अगेन्स्ट यू बिलो द बेल्ट. म्हणजे सिमिलर केस तुवें फाटल्या 8-10 दिसां भितर पळयली. बट एट द एंड ऑफ इट मरे लोकांकूय कांय गजाली कळटा. पळय भक्त जो आसता तो तुजेर वेगवेगळे कमेंट घालत आसता. फेक आयडीज आसा. हांवें एक कोण तरी काल कसली फेक आयडी पळयली कोण कृतिका म्हणून कितें तरी. ताजें हांवें आतां हांव हरशीं कमेंट केन्ना वाचनाशिल्लो रे. पूण नाव वी हॅव मेड एनालिसीस. सो आमी एनालिसीस दवरल्या पळोवपाक की खरेंच आयडीज आसा ह्यो फेक आसा कश्यो आसा त्यो. आयडेंटिफायबल जाल्या BJPच्यो आयडी त्यो. बरे सुंदर चलयेच्यो 2 पोस्टर घालता मरे ते. आनी ताजेर ते 22 20 खंयच्यान केल्ले आसता फेक आयडीज ते. तातूंत भितर ते ती फ्रेंड धाडली की कांय चले बिले तांकां ते फ्रेंड लिस्ट करता. आमी कॉमन फ्रेंडांतल्यान खंयच्यान कितें तरी मागीर घुसता आनी तुजेर कमेंट करत रावता. सो दीज आर ऑल आय डोंट नो. तुमी वळखयना म्हाका जाल्यार तुमी म्हज्या पर्सनल लायफाचेर कमेंट करता कशें हो मोठो प्रश्न आसा. सो सी दीस इज फॅक्ट ऑफ लायफ. पयलीं इफेक्ट जाताले भयंकर इफेक्ट जातालो वेन कोणी कितें म्हणत न्ही की दिसतालें अरे कितें हें काम आयकपाची केन्ना हें नाशिल्लें. राग येता पयलीं येतालो वेन आय वॉज न्यू इन पॉलिटिक्स न्ही. सी फायनली वी आर ऑल ह्युमन्स. तुका दिसता की आरे म्हाका रुपेश वळखत ना पूण रुपेश म्हाका चोर म्हणटा. हांवें ताजें केन्ना कितें चोरलां. ह्या गोश्टीचो आतां संवय जाल्या रे. आतां कितें जालां आतां आमकां कळूंक लागलें की हे दीस इज अ पॉलिटिकल थिंग. हाफ ऑफ द पीपल हू डोंट नो यू हू कमेंट अगेन्स्ट यू आर फेक आयडीज एंड मोस्ट ऑफ देम आर दी IT सेल ऑफ भारतीय जनता पार्टी इज सुपर पेड. तांचे जे टीम आसा पळय ते सगळे पगारी. दुसरें काम धंदो करना जाल्यार जगता कशें. देर आर मेनी पीपल ऑफ भारतीय जनता पार्टी जांकां जॉब ना काम ना. That means party is paying them for saying what they are saying or what they are doing. आणि पार्टी कॅन अफोर्ड बिकॉज तांणी इतले कमयला करप्शनांतल्यान की ते तांचो फूल IT सेलाच्यो बिल्डिंग्यो आसा मरे तांच्यो. सी आय रिमेंबर वन स्टेटमेंट ऑफ मोदी इन गुजरात. वॉट वॉज द रिजल्ट फॉर युअर डावनफॉल ऑर वॉट वॉज द रिजल्ट फॉर युअर नॉट विनींग का म्हणून. वी डीड नॉट मॅनेज मिडिया मॅन सोशल मिडिया ऑर वॉट एवर. टुडे दे आर इन टू मिडिया मॅनेजमेंट. आज ते इतले बॉम्बार्ड करता तुका फोटिंग न्यूजान की यू टेंड टू बिलीव इट इज ट्रू म्हणून. पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात. हां हे तांदूळ सामके पौश्टीक भुरग्याक बरे. आनी हे मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा तूं इतले पयसल्यान हें घेवन येयला. मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर. राव गो हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो पाड पोडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तूं चड चिंतू नाका. राव हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आनी पौष्टिकतेची हमी. आनी त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां
आणि बरेच प्रॉडक्ट्स अशें जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस, पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा, प्रीमियम लॉन्ग क्वालिटी बासमती राइस, हिमालयन पिंक सॉल्ट, वैरायटी ऑफ कोल्ड प्रेस ऑयल्स. पंचामृता. ओके, CD टू CD आता लेटेस्ट CD आसा आणि लेटेस्ट CD काय पेन ड्रायव्ह काय फॉरवर्ड काय म्हणून कांयच कळना. पेन ड्रायव्ह ही पेन ड्रायव्ह अबाउट सिद्दीकी जाली पळय न्ही, आमी सुनिलाक इंटरव्यू केलो, वी हॅड हिज वर्जन. सो वॉट एक्झॅक्टली, लेट्स मॅच द वर्जन्स ऑल्सो. पुलीस जे पोलिसांनी करूंक शकले ना तू करपाक शकता. म्हणजे आता म्हणून हांव तुका गोदी म्हणटा, सरकाराचो एजंट म्हणना तुका हांव सद्या. आय एम जस्ट सेइंग, बट जोक्स अपार्ट, यू नो आय टेल यू, पयली गजाल म्हणल्यार मरे हांवें 9 नोव्हेंबराक टिकेट काडिल्ली भायर वचपाची. हांव, म्हजी बायल भुरगीं आनी एक फ्रेंड आशिल्लो, बरोबर. आमी वी ट्रॅवल टुगेदर. आतां एअरपोर्टार पावलो हांव आनी आय मीन ट्रान्झीट टू गो टू हाँगकाँग. न्यूज आयलो, अमित नायक तो PC आसा, ताणें जीव दिवपाचो प्रयत्न केलो फिनायल घेवन. आतां कस्टडीन फिनायल हांवें केन्ना लायफान पळोवना. कस्टडीन फिनायल आसता म्हणून फिनायल कोणी दिलें ताका, हो मुख्य प्रश्न येता. आनी फिनायल तो घेवपाक पावलो कसो, वेन ही हॅज टू बी अंडर द वॉचफूल आयज ऑफ द पुलीस, अँड मोर पर्टिक्युलरली वेन अनदर एक्यूज्ड इज एब्सकॉन्डेड आनी ताका सोडपी हो म्हणून, आनी हाकाच ते एकटो दवरता अशें जावंक शकना. सो आय फेल्ट सम सॉर्ट ऑफ, म्हणजे एक हें दिसलें, कॉन्स्पिरसीशी दिसली, हाका मारपाचो प्रयत्न जाला काय. त्याच दिसा सकाळीं जेन्ना हांवें ती पेन ड्रायव्ह त्या एका एनवलपान आयिल्ली, त्या पेन ड्रायव्हाचेर कितें आसा कितें ना म्हाका खबर ना. म्हजो मरे एपल एयरफोन लॅपटॉप, ताका पेन ड्रायव्ह लावंक मेळना आनी म्हजे कडेन तें पळोवपाचो त्या टायमार टायमूय नाशिल्लो. तेन्ना आमी अशें बेठे कन्वर्सेशन करताले, हांव आनी सुनील. अरे सुनील म्हणलें, हें कितें बरोबर न्ही दिसता, अशें कशें रे म्हणलें गोंयांत घडटा. आनी म्हाकाय म्हणलें सकाळीं SIT म्हणून कितें आयलां. सो तें जालें, कन्वर्सेशन जालें. मागीर परत हांवें सुनीलाक फोन केलो. सुनील म्हणलें एक काम कर, आनी सुनील इज व्हेरी क्लोज टू मी, कम्स टू माय हावज, ही नोज माय हावज. गोच म्हणलें घरा, चावी घे शेजाऱ्या कडल्यान, चावी ओपन कर आनी अमक्या जाग्यार एक पेन ड्रायव्ह दवरल्या ती पळय. ही डज दॅट, देन ही सीज द पेन ड्रायव्ह आनी तो म्हणटा तूं आमी शॉक जातलो तें कितें आसा तें. आतां हें करच्या पयलीं हांवें वाल्मिकीकय प्रयत्न केल्लो फोन करपाचो. वाल्मिकीक फोन लागलो ना आनी मातशा वेळान म्हजी फ्लायट आशिल्ली. आतां पेन ड्रायव्ह पळयल्या उपरांत तातूंत कितें दिसलें तें पळोवन हांव ताका सिंपल गजाल सांगली. पळय म्हणलें, पुलिसांचेर आरोप जाल्या, तूं जर हे व्हरून एविडन्स डायरेक्ट दीत, पुलीस कितें करत सांगूंक जायना. तूं कॉपी कर, मिडियाकय दी आनी DGPक दी, दोगांयकय दी. सो दीस वॉज व्हेरी लॉफूल एक्ट वीच इज टू बी डन. तातल्यान जें कितें आयलें थंय, तातूंत भितर कितें आसतलें काय नासतलें तें म्हाकाय खबर नाशिल्लें. तें पळयल्या उपरांत कळ्ळें की भितर कितें आसा आनी कितें ना तें. So you came to know when address कल्लं press conference live चल्लेली. Before that, just before that, Sunil told me. So I told him. Actually पहिले ते press conference चालू असताना. Video press conference चालू असताना पळयलो. Actually सारको त्याच्या पयलीं तुका फक्त जिस्ट खबर आशिल्ली. जिस्ट खबर आशिल्ली म्हणजे वी डीड मेक अ व्हिडिओ कॉल टू टॉक टू इच अदर एंड फायंड आउट कितें आसा काय म्हणून. बट खंय आयकतलो, एअरपोर्टार आशिल्लो, कितें आयकतलो. मागीर तुमचो जेन्ना तो व्हिडिओ रिलीज जालो, तो हांवें एका चॅनलान, आय डोंट नो वीच चॅनल, बट आय सॉ द व्हिडिओ. म्यूट पळयलो काय अनम्यूट पळयलो? म्यूट पळयलो तो आनी एका चॅनलान एकल्यात. ना अनम्युटेड आशिल्लो. सो इट इज नॉट फ्रॉम दॅट म्युटेड चॅनल फॉर शुअर. बट आय एम सरप्रायज दॅट थिंग हॅज बीन डन. आतां बॅड वर्ड कांय नाशिल्लें, पण नांवां आशिल्लीं भितर कोणाची घेतिल्ली. आनी ताज्या मागीर तुका खबर आसा कितें जालें आनी कितें घडलें आनी कितें ना तें. ताज्या मागीर सुनिलाक आपयलो तांणी. हांव नाशिल्लो, ना तें खबर आसतनाय परत आपयलो म्हाका. आनी मागीर तांणी म्हाका आपयलो 23 तारखेक. त्या दिसा हांव गेलो आनी हांव वता आसतना तुका कितें घडलें तें खबर आसा. म्हणजे एक्झॅक्टली बिटवीन 11 and 11:30 आय एम एंटरींग द पुलीस स्टेशन. आनी व्हिडिओ आयलो तो आयलो, चीफ मिनिस्टराचो स्टेटमेंट आयलो की आमी 2 दिसां पयलीं अरेस्ट केला म्हणून सिद्दीकीक. टायमींग आनी तें बी खंय मडगांवान. म्हणजे दाम बाबान विश्वास जितलो मडगांवकार करता तितलो आमी करता. आनी तो खंय ना खंय तरी कोणाच्या तरी तोंडांतल्यान सत्य हें वदयतात. आनी प्रोबेबली दाम बाबाचो आशिर्वाद आसतलो म्हजेर त्या दिसा की लोकांक सत्य कळ्ळें की सरकार कशे तरेन तुज्या अगेन्स्ट कितें करपाक शकता. ताजें सत्य त्या व्हिडियोंतल्यान कळ्ळें.
तो व्हिडिओ ताणें ज्यो चुका केल्यो ऑफकोर्स आयज म्हाजे कडेन इन्फॉर्मेशन जें आसा तें इट इज व्हेरी फार अहेड ऑफ इवन क्रायम ब्रांच ते सेकंड व्हिडिओचे पण त्या दिसा जेन्ना हांवें तो व्हिडिओ मागीर पळयलो म्हणजे आय वॉज इनसायड सो आय डीड नॉट नो वॉट वॉज हॅपनिंग आउटसायड पण हांवें तांकां सांगिल्लें त्याच दिसा सुद्दां की ताका 2 दीस पयलीं अरेस्ट केला. So what is the information you have? So I will tell you. Want to tell. No, of course I will tell. It's nothing to hide. See, म्हाका आज ते फटींग करूंक सोदता जाल्यार आय हॅव टू टेल वॉट द ट्रूथ इज. त्या दिसा तो व्हिडिओ तुवें पळयलो तेन्ना तुका क्लियर कट दिसतालें त्या पयलींच्या व्हिडिओन ताणें वखल घालून आशिल्लें. आज म्हाका तुजे कडेन उलयतलो जाल्यार वखल घालपाची गरज ना कारण हांव आय एम टॉकिंग व्हेरी इम्प्रॉम्प्टू टू यू. बट इफ आय हॅव टू रिमूव मोबायल एंड म्हाका वखल घालचें पडटा कित्याक वाचपाक सारकें क्लियर दिसना. त्या व्हिडिओन तो वखल घालून वाचता. त्या व्हिडिओन ताज्या वकलाचेर ब्लू लायट पडल्या ती तुका दिसता. ब्लू लायट इज युजली फ्रॉम द फोन. तातूंत तो म्हणटा की ताणें म्हाका व्हिडिओ धाडिल्ले 17 तारीख म्हणून. व्हिडिओ आयिल्ले 15 तारीख संडे. 15 तारखेचे 17 तारखेचो डेट ताका तो कोण दितालो पळय स्क्रिप्ट तो चुकलो आनी व्हिडिओ कंप्लिटली फेल फ्लॅट ऑन द फेस ऑफ भारतीय जनता पार्टी. कारण खंय तरी भारतीय जनता पार्टी आपली इमेज साफ करपाचो प्रयत्न करता. तू सांगलेलें पुलीस आतां नाव आय नो वॉट इज द रियल स्टोरी बिकॉज ज्या टिमींतले जे टीम आशिल्ली थंय पुलिसाची टीम जी केरला गेल्ली ताका हाडपाक त्या टिमींतल्यानच म्हाका म्हायती मेळ्ळ्या की 21 तारीख सांजचो ताका एका गेस्ट हावजान अरेस्ट केलो कोचीन ताका अरेस्ट केल्या उपरांत ते लुलूपूर काय लुलू अशें कितें तरी गांव आसा कोची पुलीस स्टेशन आसा थंय ताका घेवन गेले. थंय केस डायरी आसा पळय थंय तांणी रेकॉर्ड उरचो न्ही हाजो पुरेपूर प्रयत्न केलो पूण ते लोकल पुलीस आसा पळय तांणी सांगलें आमी करना. तांणी थंय स्टेशन डायरी मारल्या की ताका घेवन ते आयल्या म्हणून 21 तारखेक आनी मागीर ताका घेवन ते गोंयांत येवपाक भायर सरल्या. रिमांड घेवचो पडलो ट्रान्झीट रिमांड म्हाका दिसता ताणें घेवना खबर ना घेतला घेवना कितें तो पूण I did not ask that question. I asked them video खंय काडलो. जो क्वेश्चन तुका व्हिडिओ इज बिटवीन ट्रान्झीट फ्रॉम कोचीन टू गोवा उडपी व्हिडिओ काडलो. उडपी तो व्हिडिओ काडला तांणी दुसरे दिसा सकाळीं म्हणजे वाटेर येता आसतना ते आनी मागीर ताका 23 तारखेक हाडला गोंयांत ताच्या पयलींच ताका खंय तरी मदीं खंय तरी दवरला तांणी तो आनी तो व्हिडिओ काडून घेतला आनी हो एकूच न्ही 3-4 व्हिडिओ काडिल्ले तांणी ते पूण एक पिक्चर रिलीज केल्लें पूण ते आडे पडना फुडें मागीर ते आतां बाकीच्या व्हिडिओचो कंटेंट कितें आसा तो म्हाका फाल्यां कळटलो. पण ह्या व्हिडिओन तुका कशें कळटलो हांव कळटा म्हणजे पळय पुलीस डिपार्टमेंट मरे विटल्या काम आज जे पुलीस ऑफिसर्स आसा पळय क्रायम ब्रांचान किंवा डिपार्टमेंटान जो कंट्रोल आज करता पळय कांय पुलीस ऑफिसर ताका मरे ताचे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स विटल्या. तांकां ह्यो गजाली करपाच्यो नासता. तांकां ते भाग पडटा करपाक. सरकाराच्या प्रेशरा अंडर लोकांच्या हाजे पुलिसाच्या प्रेशरा अंडर ते करचें पडटा. ते केल्या उपरांत तांच्या तोंडान ते उरना कारण फायनली तांकांय फॅमिली आसता आनी तांकांय दिसता की हाजो त्रास ताका मनस्ताप जातालो वी शूड मेक दॅट न्यूज रीच टू हीम. तातल्यान म्हाका न्यूज मेळटा हो सगळो आनी हो सारको देर इज नो रॉंग थिंग इन दॅट. सगळें जें आसा घडलां तशें घडलां. सिमेंट तांकां सांगुनी थंय सिमेंटाचो गोडावन आशिल्लो काय नाका म्हणून न्ही म्हणजे जी टीम आशिल्ली तांकां कळपाक खबर आसा की थंय सिमेंटाचो गोडावन आशिल्लो काय ना उडपीच्या जाग्यार ते केलां सगळें नाटक थंय. सो जे म्हाका गजाली खबर आसा त्यो इज very volatile which can burn this entire police department which is making up false news. सो तो न्यूज तांकां काडपाक कोणी लायलो हातूंत भितर म्हाका वचपाचें ना. ऑब्वियस तुका ताजें ऑब्वियस आन्सर तुजे कडेन आसतलें पूण व्हिडिओ अशा तरेन काडप तो काडटा आसतना मिस्टेकी करप हातूंत तुका कितें दिसून येता की म्हजेर आशिल्लो देवाचो आशिर्वाद आनी लोकांचे आशिर्वाद आनी म्हज्या पुर्वजांचे आशिर्वाद म्हणून कांय गजाली ज्यो वायट घडूंक शकता त्यो घडना. सिद्दीकी इट सिम्स यू आर सपोज टू रिप्रेझेंट हिम. मदीं ती बातमी आयली देन यू गेव अ क्लॅरिफिकेशन की ना कोणी उठयलें तो हाजो सुपुत्र श्रीपाद नायकाचो एक सुपुत्र आसा जाका काडला सिद्धेश नायकाक ताणें अध्यक्ष पदा वयल्यान काडिल्ल्याक केन्ना मनाचेर परिणाम जाता तो परिणाम ताच्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान दिसून आयलो म्हाका त्या दिसा. नो फॅक्च्युअल नॉलेज ऑफ वॉट इज हॅपनिंग बट आरोप करता हांव सी BJP IT सेल ट्रायड देअर बेस्ट टू पोर्ट्रे मी एज अ विलन
अशे तरेन की आमी फोटो घेवन भोंवताले. वी ट्राय टू मेक सिद्दीकी, अरे हांव गोंयांतूच नाशिल्लो जाल्यार हांव सिद्दीकीक व्हडलो खंयच्यान करतलो. सिद्दीकीक व्हडलो तुमी केलो. सिद्दीकी पळो कसो, हो मोठो प्रश्न आसा तुमच्या कस्टडींतल्यान. दॅट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्लॅप्स. SITचो व्हडलो एक्यूज तुमी म्हणटा तो पळटा. तुमची बॉर्डर इतली पोरस आसा की तो पळटा. म्हणजे तुज्या बॉर्डरींतल्यान कोणी येवन वचून टेररिस्ट एक्ट करून वचूंक शकता मरे हांगाच्यान. ही परिस्थिती जाली. म्हणजे दीस शोज फेल्युअर ऑफ गोवा पुलीस. नाव गोवा पुलिसांक मरे जी टीम आसा पळय, जे ऑनेस्ट आसा, तांकां हें बरें दिसना की ह्या कांय मोजक्या पुलीस ऑफिसरांक लागून आमचें नांव घाण जाता. आज जो DYSP क्रायम ब्रांचान इतलीं वर्सां आसा तो ते कित्याक आसा? कारण ताजो फायदो कोणाक तरी जाता म्हणून तो आसा, आनी ताकाय ताजो फायदो जाता म्हणून तो थंय आसा. आज ते लँड डिलिंगान घुसल्या. SIT हॅज बिकम अ प्लेस फॉर लँड डिलिंग. सिद्दीकी जेन्ना पळयता, सिद्दीकी परत येता, तो त्या फूल पिरियड म्हाका दिसता तांणी फायंड आवट करचो पडटलो घडलें कितें तें. डू यू थिंक दॅट आनी ग्लोरिफाय भारतीय जनता पार्टीन केलो, ओपोजिशनान न्ही. ग्लोरिफाय भारतीय जनता पार्टीन केलो. आरे म्हाका तुमी प्रोब करपाक आपयलो की तो व्हिडिओ प्रोब करपाक सुनील गावठणकराक आपयलो. दुसरो व्हिडिओ जेन्ना आयलो तेन्ना तुमी तो एका मिडिया हावजा कडेन कसो पावलो, पर्टिक्युलर मिडिया हावजा कडेन पावलो. आमकां आतां संपूर्ण नॉलेज आसा. म्हाका खबर आसा सोर्स ऑफ दॅट व्हिडिओ टू रीच आउट टू दॅट पर्टिक्युलर मिडिया हावज. अँड one or two of those people were talking so much to defend that particular act. जेन्ना विशय येता आपल्या मदीं डिस्कशन, म्हजे कडेन न्ही, आपल्या मदल्या डिस्कशनान ते म्हणटा अरे हे व्हिडिओ हो कित्याक जावपाक जाय, इतले कित्याक करपाक, तो चोर मरे. अरे तो चोराचो व्हिडिओ दुसरो आयलो तेन्ना तुमी व्हेरीफाय केलो तो सारको काय ना? तो तुमी चोराचो व्हिडिओ घालो मरे, व्हायरल केलो, वाय? आनी नॉर्मली वॉटरमार्क येता, ताजेर कित्याक नाशिल्लो वॉटरमार्क त्या दिसा? हरशीं वॉटरमार्क येता तुमच्या व्हिडिओंचे, त्या दिसा नाशिल्लो. ओपन सोर्स जालो म्हणजे डावनलोड कर व्हायरल. म्हणजे अमित पालेकराचें नांव पिड्यार गव्हर्मेंटा मार्फत करूंक जाय जाल्यार वील बिकम द मिडियम म्हणून तुमी जाले. तोच व्हिडिओ तुमी म्हापसा धाडप, म्हापशेच्यान तो आनी एका न्यूज चॅनलाक येवप आनी थंयच्यानूय तो परत व्हायरल जावप. आनी टायमींग ताजो बिटवीन 11 and 11:30. तो आयलो खंयच्यान, केन्ना काडलो व्हिडिओ? आतां म्हाका खबर आसा केन्ना काडलो तो, पूण तो आयलो खंयच्यान, केन्ना काडलो व्हिडिओ? वॉट आतां हे तुजे कडेन इन्फॉर्मेशन लास्ट सांग येता, बिकॉज आय नो यू हॅव टू रश फॉर अ फंक्शन. हें सगळें इन्फॉर्मेशन तुजे कडेन आसा, तें सोडून कितें फायदो आसता इन्फॉर्मेशनाचो आतां? न्ही पळय, फायदो आनी नुकसानीचो प्रश्नच ना. आमकां मरे लोकांक गजाल कळिल्ली जाय की तुमच्या कानान घालता सरकार, उठसूट घालता, तुमी कानान घालून घेवपाचें काय ना हें लोकांनी ठरोवपाचें. 2027 2 वर्सां आसा, 25 आनी 26 अशीच वतली. ह्या 2 वर्सांनी तुमच्या कानान आनीक घालतले, स्कॅम आफ्टर स्कॅम येत रावतले आनी स्कॅम तुमी इग्नोर करत रावतले. फायनली एट द एंड ऑफ इट अमित पालेकर, whether he will fight your battle always, yes he will, but will he be able to fight it without your support? You have to think. आज तुमी तुमच्या न्ही प्रत्येक गोंयकारान विचार एक गजालीचो करचो पडटलो, तो म्हणजे की we should let somebody else fight your battles or we should give little moral support. मोरल सपोर्ट आमी कितें म्हणटा पळय तुका सांगता. फाल्यां जॉब स्कॅम जाले, लँड स्कॅम जाले, जागो तुमचो, जॉबा तुमची, तुमच्या भुरग्यांची, तुमचें फ्युचर. तातूंत भितर अशें न्ही की आम आदमी पार्टी किंवा विरोधी पक्षाच्याच लोकांक त्रास जालो. आम आदमी पार्टीन वेगवेगळे विशय वेगवेगळ्या तरेन घेतले आनी आमी निवडूनय येतले प्रोबेबली. पण जी परिस्थिती तुमची जातली, तुमच्या फ्युचराची जातली आनी फुडल्या 2-2.5 वर्सांत ती कितें जातली आनी ताज्या फुडल्या 5 वर्सां जर तुमी परत चुका केल्यो, रॉंग सरकार निवडून दिवपाची, जाल्यार ताजी परिस्थिती तुमच्या लायफाचेर कसो इफेक्ट जातलो हो विचार म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान करपाक जाय. सो हे सांगपाचो उद्देश हो एकूच की सत्य हे कितलेंय कटू आसूं, आनी हांवें त्याय दिसा म्हणल्यार परत एकदां म्हणटा, तूं भगवद्गीता काड, तूं चाणक्य नीती काड, म्हणजे जे शास्त्र, अर्थशास्त्र आनी राजनितीचेर जे बूक आसा तो चाणक्य नीती प्रत्येकान वाच तूं केन्नाय. इट वील हेल्प यू इन युअर रियल लायफ ऑल्सो. गीता वाच, बायबल वाच, महाभारत वाच, रामायण वाच. ह्या प्रत्येक पुस्तकांतल्यान जें तूं शिकता पळय तातूंत एकूच गजाल सदांच भायर सरून येता, सत्याचो विजय आनी वायटाचो न्याश हो अटळ आसता आनी जातात आयज ना फाल्यां. आनी जे कर्मां बरी आसूं वायट आसूं तूं जी करता ती तुका भोगची पडटाच. हांगा आयज ह्याच जाग्याचेर तुका एक तर तुका
नाजाल्यार तुज्या थ्रू तुज्या अशा मनशाक ऑर अशा लागच्या मनशाक जाका त्रास जाल्ल्याचो तुका दुख्ख जातलें. सो कर्मा goes in circles, it goes around and comes around, and if it goes faster it comes faster to you. So ही गजाल हांव कित्याक सांगता की जेन्ना मनीस एक वोट करता पळय तेन्नाय तांणी ह्या कर्मांचो विशय लक्षांत दवरपाक जाय. गव्हर्मेंट इज द वन whom you deserve. युअर गव्हर्मेंट इज द वन यू डिजर्व एंड यू वोटेड फॉर. आनी तूं त्या कर्मांतल्यान तो गव्हर्मेंट निवडून हाडिल्लो आसता. आज खंयचोय भक्त भारतीय जनता पार्टीचो जर आसा तो जर दोळे बंद करून सांगता की नाही आपली पार्टी सामकी शुद्ध आनी सगळें चल्लां तें बरें चल्लां म्हणून, तो म्हजे कडेन फटी मारना, तो आपल्याच कोशयासा कडेन फटी मारता आनी सांगताय. कारण ताकाय समज दिसता पणजेन आज जे केल्ले रस्ते आसा स्मार्ट सिंपल एग्जांपल, हांव तुका व्हडलें एग्जांपल दिना. 1000 कोटी म्हणले, पणजेन 1000 कोटी खंय म्हणले ते दाखोवचें. विल कम ऑन दॅट. सद्या पावस टायम न्ही पळय तुका सांगता म्हणजे बसत जाल्यार हांव तुजे बरोबर दीसभर बसपी आनी हांव तुका कर्मा सांगता. यू हॅव समटायम्स यू हॅव टू स्पेंड रायट टायम फॉर रायट थिंग्स. आय नो वॉट आय एम सेयिंग इज आज पणजेचो आयचो पणजेचो रस्तो हांवें पयलो सांतिनेचो फाटल्या मरे वर्सभरान 10 फाटी केलो, 10 फाटी फोडलो. कोणाचे पयशे? तुजे आनी म्हजे आमी टॅक्स पेयरान भरल्या पळय ते पयशे. 10 फाटी तांणी फुली कंप्लीट केल्लो रोड आज परत फोडला 10वे फाटी. आज परत फोडला. कोणाचे पयशे? कोटींनी पयशे मरे ते. म्हणजे करता कितें, चल्ला कितें? ज्यो गजाली केल्या त्यो उबारल्या वयर चल्ल्या. 1000 कोटीन कितलो व्हडलो स्कॅम आसतलो तूं चिंत. सो एक पणजेचो जर 1000 कोटीचो स्कॅम जाता जाल्यार गोंयभर कितें चल्लां तें तूं चिंत. आनी विचार करपाक म्हाका आनी दुसरो हेंच ना. आज मिडल क्लास भरडला. म्हारगाय आसूं, जॉब स्कॅम आसूं, कितेंय म्हण तूं. आज मिडल क्लास जगता कसो तो म्हाका खबर ना. एक सामान्य मनीस जाचो पगार 25-30 हजार आसा ताका म्हणना हांव मिडल क्लास. 15,000चो पगार एवरेज पगार गोंयांत. 15,000 एवरेज यंगस्टराचो पगार 15,000 ते 18,000. खाता, जेवता, पिता, भुरगे आवय बापायक कितें दिता आनी तो एपल फोन आसा ताजेर तो डेटा कसो भरता ते 18,000. म्हणजे ते म्हणजे सांगता तुका. म्हणजे आय एम नॉट टॉन्टिंग अ यंगस्टर हू इज युजींग एपल फोन. बापूय ताजो बाबडो नोकिया आशा घेवन भोंवता आसत पूण तो आपल्या भुरग्याक एपल घेवन दिता की आपल्या भुरग्याचो बरो फुडार जावचो म्हणून. आनी प्रत्येकान ती आस धरची. आमच्या आवय बापायन तेच स्वप्न आमच्या खातीर पळयल्लें. पूण तो मिडल क्लास जो आसा आज त्या मिडल क्लासाचो जर वॉयस जावन अमित पालेकराक जर 10 फाटी भितर वचचो पडलो न्ही, आय एम रेडी टू गो. कारण आज देवान दिल्लें आमचे कडेन सगळें आसा आनी देवान दिल्ली तकली आसा, नॉलेजूय आसा आनी वेपन ऑफ पेन इज मायटियर दॅन स्वॉर्ड म्हणटा न्ही, तें पेन आसा, तोंड दिलां. ताचो जर वापर आमी बऱ्या कार्या खातीर करना जाल्यार राजकारणान आयिल्ल्याचो कांयच फायदो म्हाकाय ना म्हज्या फ्युचर जनरेशनाकूय ना. आय शूड बी एबल टू टेल 10 हियर हॅन्स वॉट डिफरन्स आय मेक. आनी हांव जर चिंत्ता की वॉट डिफरन्स कॅन आय अलोन मेक, so said 20 lakh people of Goa. If everybody thinks that way, then 20 लाख लोक तेच चिंततले अरे कितें म्हणटा हांव म्हज्यान कितें जाता बट तुज्यान कितें जावंक शकता अशें जेन्ना 20 लाख लोक चिंतता तेन्ना बदल घडटा. दॅट सेट्स अजेंडा फॉर 2025 नेक्स्ट इयर. एब्सोल्युटली. देव बरें करूं. वेळ दिलो हासत वतलो 2025. हासत. सो फुडल्या डिसेंबरांनी सन्माना वचना ना म्हणा ना म्हजे कडेन पासूय ना आनी हांव मागय ना. ओके पास जाल्यार दी मरे. अनफॉर्च्युनेट गोवा इज गोईंग दीस वे रे. खंय तरी दिसता मनाक वायट दिसता की आज अशी परिस्थिती आसा जो प्रवीण आर्लेकराचे चुचुरे दिसता म्हाका. जाणें ते दिसा सिंहगर्जना केली. सनबर्न जायत जाल्यार आपूण पळयतलो म्हणून कशें जातलें तें आपूण हाडायतलो म्हणून तो आज ती सिंहगर्जना करून म्याव करून खंय बस लिपला तोच कळना. म्हणजे अशी परिस्थिती आसा की ताजेर परिस्थिती अशी हाडली ताणें की रिजायन जा तुज्या जाग्यार कोण दुसरो येतलो म्हणून. म्हणजे दीस इज द स्टेट ऑफ गोवा. अँड वी नेवर इमॅजीन. 35 वर्सां हांवें एक पॉलिटिक्सान काम केलां. म्हणजे 13 वर्साचो आसतनाच्यान सगळें पळयलें. हें पळोवनाशिल्लें आनी हें पळोवपाक कित्याक गरज पडल्या आमकां आनी कोण रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार म्हाका खंय तरी दिसता आमी सगळे रिस्पॉन्सिबल. अँड आय थिंक टायम दॅट पीपल थिंक दॅट देर शूड बी सम चेंज. देव बरें करूं. तुमी पळयतात अमित पालेकर आम आदमी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आनी तांणी सांगिल्ले प्रमाणे नाव ही इज जस्टिफायड वाय वी वेंट टू पुलीस स्टेशन आनी ही सेज आय एम रेडी. आनी जाय जाल्यार फुडल्या 25 10-15 लोकांक फावटी 10-15 फावटी लोकांक खातीर जर वचचें आसत जाल्यार आपूण रेडी आसा वचपा खातीर. देव बरें करूं वेळ दिलो म्हणून.
तू हॅपी न्यू इयर म्हटल्यार जाता. आय थिंक हय ऑफकोर्स कॉम्प्लिमेंट्स ऑफ द सीझन अँड विश एव्हरी वन अ व्हेरी हॅपी न्यू इयर. हसत खेळत नव्या वर्साचें स्वागत करुया. 2025 अशे बदल हाडुया जे बदलाचो इफेक्ट तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या लायफार जातलो आनी देवाचो आशिर्वाद सदांच तुमचे बरोबर आसूं ही देवा कडेन मागणी. तुम्ही पळयतात हब पॉडकास्ट फेवरेट प्रोग्राम बाय नाव, कारण आमकां जे तरेन व्ह्यूज मेळटा आनी जे तरेन आमकां रिस्पॉन्स मेळटा ते पळयल्यार दीस इज ऑल्सो बिकमिंग वन ऑफ युअर फेवरेट प्रोग्राम. कीप वॉचिंग अस अँड बिफोर दॅट तुम्ही आता लास्ट म्हणसर आयला जर तुमकां प्रोग्राम आवडलो सो प्लीज यूट्यूब ते वचून सबस्क्रायब करा आनी नोटिफिकेशन ऑन करा. पळयत रावात गोवा न्यूज.